दोनूय संस्था एकवटान येवन एक बहिष्कार, एक बॉयकॉट जाहीर करता. साहित्य अकादमी आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषद हाचेर we declare a boycott on all official functions and programs of the Sahitya Academy and the Konkani Parishad. जे मेरेन Sahitya Academy learns to respect, म्हणजे रेस्पेक्ट आमकां रोमी लिपीक आणि कन्नडा लिपीक रेस्पेक्ट दिवंक शिकवना आणि रेकग्निशन दिवंक शिकवना ते मेरेन तान ग्लोबल कोंकणी फोरम आणि मान शोभन तांचे सगळे प्रोग्राम साहित्य अकादमीचे तांचे सगळ्यो कार्यावळ्यो इन्क्लुडींग कोंकणी परिशद आमी बॉयकॉट करता. आणि ते बॉयकॉट कित्याक करता आमी? फॉर द रिजन इज द डिस्क्रिमिनेशन डन बाय चूजिंग बाय द साहित्य अकादमी बाय चूजिंग ओनली वन स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी बाय बायपासिंग 4 अदर स्क्रिप्ट्स ऑफ कोंकणी, विच इज नॉट फेअर. आणि हाकाच लागून आमी एक धरणा घडोवन हाडला 26 तारखेर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद घडोवन येता रवींद्र भवनात. आणि त्याच टायमार आमी हो धरणा घडोवन हाडूंक येवजिला. हो धरणा सुरू जातलो. इट इज अ सायलंट धरणा, पीसफूल धरणा, ओगेपणान जातलो आणि शांतीकायेन जातलो. आणि 8:30 कॉमेंस जातलो आणि 9:30 सुमार काबार जातलो. आणि त्या उपरांत आमी लोया मैदानाचेर येतले फॉर ओपन मायक सेशन. थिंगा सगळ्या लोकांक हाजीर आसलेल्यांक संदी आसतली 4 ते 5 मिनटां रोमी विशयाचेर कोंकणीचेर अशा विशयाचेर उलोवपाक. आनी मागता सगळे रोयनार, लॉयर, एडवोकेट्स आनी एलायड एसोसिएशन्स कोंकणीची जी आसात तांणी येवन आपले विचार मांडचे. कोंकणी अखिल कोंकणी परिशद हॅज अपॉइंटेड फादर मोझीन आताद as the new president of the Parishad. ही एक बरी गजाल आणि वी विश हिम ऑल द बेस्ट. कित्याक पयलेच फावट एक मायनॉरिटी कम्युनिटीलो ताणें एक प्रेसिडेंट कसो वेंचून काडलो. पूण जेन्ना आमी पळयलां देवनागरीचें पळय आहा तेंची टॅक्नीक सदांच ते मायनॉरिटी कम्युनिटीक उजार करता. तेंची पास्ट हिस्ट्री दाखयता कशी तेणी मायनॉरिटी कम्युनिटीक उजार केल्या ती. ताका आमकां दिसता एका आतां हो प्रेसिडेंट केला तो ताचे बुजार दवरून रोमीचे चळवळ चलतात आमचेर फार मारूंक काय म्हणून. सो फाटली देवनागरीची हिस्ट्री सांगता 1981 वर्साक तेन्ना कोंकणी एज्युकेशन जावंक ना. 1981 वर्साक कोंकणी एडवायझरी बोर्ड म्हणून फॉर्म केल्लो. तेन्ना ताचेर एक्चुअली लिपीचे 5 लिपी आसात कोंकणीच्यो तेंची 2 प्रतिनिधी घालूंक जाय आसले. हेंच्यांनी देवनागरी लॉबीन कितें केलें? सगळे देवनागरीचेच लॉबी घातले आणि 2 जाण रोमीचे घातले. फादर आंतोनियो पेरेर आणि साल्दाना तो कन्नडाचो. आणि हेंच्यांनी हे रेझोल्युशन कोंकणी इज द रोमी देवनागरी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी म्हणून ताणें जाहीर केलें. कांयच लिंग्विस्टीक क्रायटेरिया वापरूंक ना. हाव दे अरायव टू दीस कंक्लुजन कांयच तेणी स्टडी करूंक ना. दुसरे लिपींचो इतिहास, त्यांची साहित्य, त्यांची गिरेस्त इतिहास आसा तो तांणी कांयच स्टडी करूंक नासतना जस्ट बाय बिकॉज दे हॅड अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स तांणी हें डिसिजन पास केलें. फादर आंतोन पेरेरा एका कडेन भायल्यांनी आयकलां ताणें म्हणलें आपणाक तेणी माकोड केलो देवनागरीवाल्यांनी. ताचे फाटल्यान 1987 कोंकणीचें झूज जालें. कोंकणी लागून एज्युकेशन जालें. तेन्ना देवनागरी लॉबीन तेंच्यांनी 81 ऑलरेडी डिसायड केलें. पळय कितले तकलेचे ते तेणें ऑलरेडी डिसायड केल्लें कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हणून 1981. आतां हे सगळे ते पळय ते बुडाचेर आसलेले KPN घुसले आनी तेंच्यांनी हे कॅथलीक कम्युनिटीक उजार केली आनी फुडें घातली हें झूज करूंक. आनीक हे झुजांत कोंकणी आयज तर ऑफिशियल भास जाली ही आमची मायनॉरिटी कम्युनिटीक लागून तेंच्यांनी चड भाग घेतलो ताका लागून जाली. पूण ताका तेणी फुटयलो. हे भाशेन मायनॉरिटी कम्युनिटीक तेणी माकोड केले दुसरे फावट. आतां तिसरे फावट आतां मोझीनाक ताणें प्रेसिडेंट म्हणून काडला. हे सायड बरी गजाल. आतां हांव नको
ताका प्रेसिडेंट केला तो माकोड करूं को कोण करूं तो ते मुखार कोवतलें ताका कसो उजार कोत्ता ते तर पूण ताका माकोड कोत्ता वो आनी कोण कोत्ता हे मोजिनाचेर आहा ही फादर मोजिनाक एक बरी संदी तो हे क्रिस्ती समुदायाचो मनीस ताका सजमोंक जाय आमचे समुदायाची भावना एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल आनी तेणी पावल मारूंक जाय हे एकोटाचे पूल बांदूंक ब्रिजीस जी आमची ही एकवट आसलो जेन्ना एज्युकेशनाच्या मार दोनूय कम्युनिटीचो तेन्ना हो एकवट तांणी तोडलो एके भाशेन ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट एकल्याकूच दिवन म्हणजे स्क्रिप्ट एकल्याकूच दिवन ही ब्रिज परतून बांदपाची तेणें काम करूंक जाता आनी तेन्ना ताका वावर आसतलो नाजाल्यार जुदासा भाशेन 30 नाण्यांक एक पदांक लागून एक कम्युनिटीक वो आपले समुदायाक ताणें विकूंक जाता हें फाल्यां तुमकां तेजे परिशदेक तेजे भाशणा वरवीं कळटलें तो खंयचें पावल मारता तें पूल घडोवपाचें वो आपणाचे समुदायाक विकून दिवपाचें हांव फादर आतेग ताजें भाशण वन्स यू टेक्स द पोस्ट आय वॉन्ट टू आन्सर 4 क्वेश्चन्स आनी तो तर विचार ना तुमी तर थिंगा आसात प्रेस त्या कडेन ही म्हजी क्वेश्चनां त्या कडेन विचारात खास करून विचारात पयलें क्वेश्चन टू फादर मोजिन आतेग ताणें आन्सर करूंक जाय बिकॉज आमची द पीपल ऑफ गोवा डिमांड्स एन आन्सर फ्रॉम यू आनी तुवें परिशदेन आन्सर दिवंक जाय आमकां साहित्य अकादेमीन देवनागरीकूच लिपीक मान्यताय दिली आनी 4 स्क्रिप्ट भायर उडयल्यो तांची कांयच हिस्टॉरिकल इतिहास हो क्रायटेरिया कोण आसना आमकां तुवें हो कसली क्रायटेरिया उजार केली in 1981 by the Kongani Advisory Board ही तुवें आमकां दाखोवंक जाय put it on a PowerPoint what was the criteria used when you all made Devanagari as the official script of Kongani हे आमकां publicly कळोवंक जाय point number 2 passing the Roman script by bypassing the Roman script in the OLA official language act रोमीन घालूंक ना आनी हें जावन आसा एक violation of article 29(1) as it goes against the Constitution and fundamental rights of minorities. Father Mosin is the representative of the minority community. Respect to Munisto, father to, and to service करता आमची कम्युनिटीची. सो हांव तेका कडेन विचारता जी रोमी आमची लोक ही क्रिस्ती समुदाय सगळे आपले वावरांत उजार करता आमची बायबल जी आहा बायबल आमची सगळी इगर्जेनी रोमीन चलता बायबल देवनागरीन ऑलरेडी केल्ली आसा तर फादर मोजीन ही देवनागरी सगळी चर्चेन कित्याक घालना म्हजें मागणें तेका तर देवनागरीचो आमकां मोग ना देवनागरीचो डू इट बट तूं कित्याक उजार करना ही बायबल देवनागरी बायबल आहा मरे सगळे इगर्जेनी घाल मरे ती कित्याक उजार करना बिकॉज लोकांक सजमना दॅट इज द ओनली रिजन इट इज नॉट पुट लोकांक ती वाचूंक सजमना वो आमचे समुदायाचे मनशांक ती सजमना आणि हे तर फादर आजे मोजीन हाते ताचे तकल्यान वचना आय डोंट अंडरस्टँड वेन ही विल लर्न सो हाचेर मोजिनान रिप्लाय दिवची परिशदान तो देवनागरी बायबल जी ट्रान्सलेट केल्ली आहा सगळे इगर्जांनी कित्याक वापरूना ताणें जेन्ना आयकोन जाणा ताणें इस्कॉलान घालपाचें पुरसां पयलें बिशपाच्या कानान फुगून अडायला म्हण ताणें आतां घाल मरे बिशपा कानान सगळी देवनागरी कर म्हणटा Point number 3, the Official Language Act has got nothing to do with introducing Romi into schools. Official Language Act iskala galpa kai lagna. It is totally the duty of the government and the education department. तर म्हजे प्रश्न आता मोजीन आता काय कोंकणी परिशदी तुमची आडकोड कित्याक इस्कॉलांनी घालपाक फादर मोजिनान एक जॉईंट स्टेटमेंट करचो ताका तर इस्कॉलान घालची खुशी आसा ताणे एक परिशदान एक जॉईंट स्टेटमेंट करचो आमची कांयच आडकोड ना म्हूण रोमींक इस्कॉलान घालूंक ना जाल्यार तांचें मन आतां मोजिनाचें मन आनी एक परिशदाचें मन कळटा की तांकां फकत रोमी काबार करूंक जाय एज अ लिपी सो दॅट देवनागरी विल सर्वायव तांकां आनी दुसरें काम ना तांकां फकत ही लिपी काबार करपाची तेंचे इतलोच हेतू
Point number 4. 36 वर्सां जाली. देवनागरी is the sole official script of Goa. अजूनपासून त्याका it is not accepted by the masses. Competition ना, government fund हाता, सगळे हाता, सगळे कोत्ता, but people are not using it. It is not getting mass recognition. आणि कितली वर्सां जाय तुमकां? आमची चॅलेंज तुमकां कोंकणी परिशदेक आनी फादर मोजिनाक दोनूय लिपी इंट्रोड्यूस कर आनी पळय कशें जाता तें, कोंकणीची कशी उदरगत जाता ती. As Father Mozin and the Konkani Parishad has got the guts to introduce both the scripts so that they flourish side by side. हे चारूय प्रश्न आमचे फादर मोजिनान आन्सर करूंक जाय. थँक यू. हांव जुजे सर्वाधीश फेर्नांदीस, सेक्रेटरी ग्लोबल कोंकणी फोरम. एक गजाल सांगता, साहित्य अकादमी आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हाका कसलो संबंध ना. आतां ही अखिल भारतीय परिशद म्हणटा पळय, अखिल भारतीय परिशद आसा ती दर 2 वर्सां उपरांत जाता. 2 वर्सां मध्ये तांचो कांय वावर आसना, कसलीच एक्टिविटी आसना. सो आमचे ताका एक कितें म्हणूं येता, एक मोडे म्हणूं येता. एक मोडे जे दर 2 वर्सां उपरांत खांद मारपाक नवे नवे मनशांक विचून काडटा. आनी हे मनशाक कितें करता, थोडे गोंयचे काडटा, थोडे भायले काडटा, अशें दाखोवपाक की कोंकणी कडेन सगलो लोक आसा आनी नागरीक सगळे तेंको दितात. पूण तशें ना तें. आमी तो बारीक फाटलो इतिहास काडून पळयल्यार दुसऱ्या राज्यांतले जे लोक आसा, म्हणजे आमचे कर्नाटकाचे, मेंगलोरचे कर्नाटक पडे आमचे कन्नड लिपी जे वापरतात, मलयालम लिपी वापरतात, असे जे लोक आसा ते नगरी कडेन ना. पूण अखिल भारतीय कोंकणी परिशद असल्यो परिशद्यो करून हे दाखोवंक सोदता सगलो लोक तांच्या वांगडा आसा, अशें कांयच ना. आनी हातूंतल्यान कांय ना, ते जस्ट दाखोवपाक सोदता बाबा देवनागरी आमी साहित्य अकादमीच्या पावंड्यार एक भास एक लिपी केल्या. गोंयांतूय राजभास कायद्यांतल्यान हे पास केला, कोंकणी भास पास केल्या. पूण कितें आसा, हे कोणें आजून मानून घेवंक ना. देखून आयज मेरेन नागरी आमकां खुबश्या जाग्यांचेर तशी फुल्लोली दिसूंक ना. राजभास कायद्यांत असो कितें जालें, नागरीचें कोणेंच कसले दिवे पेटोवंक आनी तरी रोमीक विरोध करता. हांव म्हणटा रोमीक तो सांगातान घेवंक तो नगरी गेली जाल्यार कोंकणी भाशेचे दिवे पेट्टले आनी हो प्रयोग ताणी करून पळयचो. विरोध करचे बदलेक म्हाका दिसता ताणी सांगाता येवपाची गरज आसा आनी सांगातान कोंकणी भास फुलोवपाची गरज आसा. कित्याक शेवटी आमकां भास जाय, लिपयेचो प्रश्न ना. भास आमी फुलयतल्यार गोंयांत दोनूय लिपयो आसात, दोनूय सांगातान मेळून आमच्यान वावरूंक जाता. पूण जेन्ना रोमी लिपयेचो दुस्वास करता तातूंतल्यान भास फुडें वचना. आनी नगरी एज ए फूल, एज ए स्क्रिप्ट, ऑफिशियल स्क्रिप्ट जे अशी जी आमी राजभास कायद्यान तें म्हणलां, म्हाका दिसना नगरी कोंकणी गोंयांत साल्वार करूंक जातली म्हणून. देव बरें. हांव झेवियर मास्करिनस, वायस प्रेसिडेंट ग्लोबल कोंकणी फोरम. हो 26 तारखेर जो धरना दवरला आमी, हांव सगळ्यांचा उपकार मागता जे रोमी कोंकणीचे मोगी आसात ते, आनी जांकां दिसता की रोमी लिपी साल्वार जावंक जाय, तांणी सगळ्यांनी येवचें, व्हडा संख्येन येवचें आनी आमकां हे जी आमची प्रोटेस्ट आहा ताका सपोर्ट करचो. आमच्या मोगा बसत आमचे भाव मेंगलोर सान पासून येवचे आसात. सुमार 20-25 लोक मेंगलोर सान आमकां सपोर्ट करूंक. तो सगळ्या गोंयकारांक हांवें मागता ही रोमी लिपी साल्वार करूंक तुमी आमकां आमच्या प्रोटेस्टाक आमकां सांगात दिवचो. त्या उपरांत आमी लोहिया मैदानार वयता तेन्ना तुमचे व्ह्यूज कितें, तुमकां कितें दिसता तें तुमच्यांनी उलोवन ते आमकांय गमतले लोकांचे व्ह्यूज कितें आसात ते. सो सगळें हांवें मागता येवचें. आनी 26 तारखेर सकाळीं 8:30 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या फुडल्यान आमकां सपोर्ट करचो. Any questions? साहित्य अकादमीचो रोल कितें हितून? See, these are two issues. So, official language act government कडे आहा. साहित्य अकादमी इज फॉर लिटरेचर. ओके, आता आमचे हिंगा दोन म्हणजे आमकां कितें लागता, आमकां मेन आमचे एक झुजो आहा तो आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, बिकॉज दे पास टू OLE. ऑफिशियल लँग्वेज ते पास करता न्हू. सो आमच्यान फकत गव्हर्मेंटा कडेन ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाक आमकां एकोडेच झगडूंक जाता.
पूण हिंगा आनी एक चूक घडलेली आहा आनी ही चूक 4 स्क्रिप्टां कडेन घडलेली आहा पूण साहित्य अकादमीन कितें केलां साहित्य अकादमी इज फॉर लिटरेचर म्हणजे तेमी एक जेन्ना तेमी एक लिपी चूज केली ते कितें जाता दीस पर्टिक्युलर लिपी गेट्स ऑल द बेनिफिट्स म्हणजे 5 भुरगीं आहा एकाकूच मेवता सगळे ग्रांट्स लिटरेचर अवॉर्ड्स सगळे प्रोजेक्ट्स कितें आहा ते सगळे तांकां वयता आनी हे सगळे बाबडे उपाशी तेणें कोणें घातला रोमींग कितें देवनागरी धाडोशी आनी हे सगळे उपाशी म्हणून आमचो बेंगलोरचो हॅरी गोसारी अशें म्हणटालो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग आतां कितलीं वर्सां जालीं प्रश्न कितें जाता तुमी खंयचे क्रायटेरियाचेर काडली तुमी नॅचरल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी न्हू तुमी ओल्डस्ट स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी न्हू तुमी वायडस्ट यूज न्हू तुमी देवनागरी इज यूज बाय ओनली 12% ऑफ द कोंकणी स्पीकिंग पीपल 58% ऑफ द स्पीकिंग पीपल इज कन्नडा सेकंड इज रोमी सो तुमकां ही क्रायटेरियान तुमी बसना ताच्या फाटल्यान तुमचें लिटरेचर देवनागरीचें लिटरेचर ओनली 7 to 8% आसा कन्नडाचें लिटरेचर रोमीचें लिटरेचर सुबेज आहा सो खंयची क्रायटेरिया वापरली तुमी ऑफिशियल स्क्रिप्ट मागून घेवपाक जेन्ना स्क्रिप्ट चूज करता ताका लिंग्विस्टीक क्रायटेरिया म्हूण आसता यू हॅव टू सेलेक्ट लिंग्विस्टीक क्रायटेरिया बाबा ही कोण 4 5 लिपींचो स्टार्टींग मारूंक जाय तेंची सर्वे करूंक जाय आनी मागीर तें डिसिजन घेवंक जाय तुमी 7-8 जाण एकठांय रावता कमिटीचेर आनी तुमी डिसिजन घेता कोण ते चंद्रकांत केलेकार उदय बेंब्रे आर.बी. पंडीत मनोहर सरदेसाय हे 4-5 जाण हिंगा जाले आनी तेच आहले मागीर केपीएचे मेंबर 1987 वर्साक जेणे आमचे भितरल्यान सांगूंक ना आपणा तो प्लान कितें आहा तो तेमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला म्हणजे स्क्रिप्ट कोंकणी इज द ओनली स्क्रिप्ट म्हणून तेणी हेंचे कानान घातले कोणाचे आमचे कोंकणीचे पय लिडर आहले कॅथलीक मायनॉरिटीचे लिडर आहले तांकां माकोड केले तेणे आनी दे गॉट दॅट थिंग डन उजार केले तांकां वापर केलो तांचो एमडी बाबा हितून 2 जाणांचो रोल एक साहित्य अकादमी तेंच्यांनी ती प्रपोज केली दुसरे एकट्यान ती मानून घेतली सो मानून घेतली सरकारान आनी प्रपोज केली साहित्य अकादमी मानून घेतली सरकारान सो दोगांचो दोश आसा न्ही ना तशें जायना तें सी 1981 हें जाल्लें कितें प्रपोज केल्ली तेन्ना ऑफिशियल लँग्वेजाक पास जावंक ना प्रपोज केली उपरांत जातून घेतली प्रपोज केली आनी मागीर साहित्य अकादमीन मानून घेतले म्हणजे दॅट कोंकणी इज द ऑफिशियल देवनागरी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी म्हणून तेजे उपरांत आनी 8 वर्सांनी ऑफिशियल लँग्वेजाक पास जालो आतां आमच्यान म्हणूंक जातालें बाबा हिंगा ऑफिशियल देवनागरी गोंयांत ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण आहा म्हूण तेंच्यांनी तें डिसिजन घेतलां म्हूण ना बट तें पयलें जालें सो ऑन वॉट बेसीस डीड यू चूज दॅट लँग्वेज दॅट स्क्रिप्ट एज अ फॉर लिटरेचर दुसरें लिटरेचर आहा मरे इतलें रोमीचें कितलें आहा लिटरेचर तूं लिस्ट हाडटा तुका आतां ITN घातलां जेन्ना 8वी वडलें पळय घातलेलें तेन्ना सगळें लिटरेचर कोंकणी रोमी लिपीचें वेर वॉज द पब्लिकेशन हियर नथींग तेन्ना प्रिंटींग प्रेस आसूं ना न्हू हें कोडे सो तेंचें लिटरेचर नासलें स वर्सां आदी तेणी सिलेक्ट केलें देवनागरी 6 वर्सां उपरांत मागीर जेन्ना टायम येयलो तेन्ना ती मानून घेतली कोणें मानून घेतली सरकारान ना सरकाराक काय लागना साहित्याचें दॅट इज फॉर लिटरेचर गोंयांत म्हणटा तूं होय गोंयांत म्हणटा गोंयांत केन्ना म्हणूं ना 87 न्हू 87 later on After 6 years. later on but that was not because that was not chosen because it was chosen by the Sahitya Academy साहित्य अकादमीने एका कसलोच संबंध ना काय संबंध ना कसलोच कसलो संबंध ना ही तेणी चूज केली आपण तो सरकार सांभाळूंक लोकांची जितून गव्हर्नमेंट हां सरकारान आपलो सरकार सांभाळून तेणी ते पेसिफाईड वन लॉबी कळ्ळां तुका दॅट इज द ओनली थिंग दुसरे लिपीक तेणी भायर उडयली बरें आतां तुमकां दिसना न्हू साहित्य अकादमीन एक चूक केल्या ती एप्रोप्रिएट फोरमान तुमी चॅलेंज करपाचें कितें आसा पळय कितें आसा आतां साहित्य अकादमी इज लायक अनदर कळ्ळां तुका टफ नट टू ब्रेक ते कितें लोकांन जायते प्रयत्न केल्ले आसा हॅरी कॅझारीन कितली लेटर काडल्या ते कितें करता तेणें हॅरी कॅझारीचें लेटर आहा आमकडे तेणें ताका विचारलें तुमी खंयच्या कायद्याचेर ते कितें म्हणटा वी आर गायडेड बाय द डिसिजन्स ऑफ द कोंकणी एडवायझरी बोर्ड आणि ते म्हणटा कोंकणी एडवायझरी बोर्ड हॅज रिकमेंडेड टू अस इन 1981 दॅट देवनागरी शुड बी द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी सो ते हेंच्या पुजाचेर सोडटा कोण एडवायझरी बोर्डाचेर
सो हिंगा कितें जाला ते एडवायजरी बोर्ड चेंज जावंक जाय बट ही देवनागरी लॉबी कितें करता त्या वर्साक सावन तेमी होल्ड सोडूंक ना कितें आहा आतां सिलेक्शन प्रोसेस कसो आता सिलेक्शन प्रोसेस दोग मेंबर 5 लिपींतले म्हळ्यार कितें आहा हेच प्रपोज करता मनीस कोण हेच सांगता अरे हो देवनागरीचो तूं एप्लिकेशन घाल खंय फुडल्या बोर्ड चेंज 10 वर्सां आसता एक बोर्ड सो तूं एप्लिकेशन घाल मागीर आनी कोण देवनागरीचो लॉबीचो आहा ताका सोदता खंय हिंगा महाराष्ट्रांत आनी खंयचो पेर्शो अरेबीक कोण मलयाळमाचो आनी ताका कितें हांव वयता आनी ते तेंची नांवां रिकमेंड करता आतां कितें आहा द नेम्स मस्ट बी सेलेक्टेड बाय द आउट गोईंग बॉडी कोणाची देवनागरी लॉबी आहा सो ते आपणाचे मनशांक घालता आनी न्यू बॉडी येता सो देर इज नो वे टू ब्रेक अनलेस the Supreme Court also knows a selection process तोडूंक जाय which we are now trying to do because कितें जावपाक जाय हो selection process साहित्य अकादेमी कडून दिवंक जायना तो selection process must be given to the respective associations of the script like for example गोंयान आमचे पळय एसोसिएशन समज कोंडागल अकादेमी वो ग्लोबल कोम्युनिटी फोरम तेमी चूज करूंक जाय दोगां मनीस आमी चूज केले मनीस तुमी नाकारूंक जायना ते कन्नडा लिपीचे तेमी चूज केले हेंच्यांनी नाकारूंक जायना कित्याक हेंचे प्लॅन कितें आहा हेंचे प्लॅन आपणाचे मनशाक घालपाचें आहा सो मागीर ती तो होल्ड ब्रेक जायना हे तर फाल्यां तर दुसरे 4 लिपीचे 5 लिपीचे जर मनीस पळत हे डिसिजन टाकून चेंज करूं नाका आनी ताका ओवर हाचेर मरे कांय जावंक ना अशें ना कांय वर्सां फाटीं जेन्ना पळय आमचे एरिक वजारेन एक नॅशनल लेवलाची डिबेट केली लिपीचेर ऑल स्क्रिप्ट्स आनी मागीर साहित्य अकादमी ही जी पळय वनीत जाल्यात ती जाग्यार घालपा खातीर ती हें आसलेली कितें ती आमची ती सेमिनार आहलो कशी जाली ती सेमिनार जेन्ना पळय साहित्य अकादमीन पळय आवाज केलो कितें म्हणून दुसऱ्या लिपीचेर वनीत जाल्या म्हणटच तांकां नीत मेळपाक जाय सो तांणी कितें सुचयली तुमी एक नॅशनल डिबेट घेयात सगळे स्क्रिप्टांची आनी तुमी तारायात सगळ्या पयलीं एरिक वजारेन घेतली आनी थंयसर अशें जालें सगळ्या लिपीक साहित्य अकादमीन एक सारको मान दिवपाक जाय त्या उपरांत ही पळय जी साहित्य अकादमीची जी कोंकणीची पळय बॉडी आसली ताणी एक सेमिनार घेतलो ते म्हणटात सांगता नॅशनल डिबेट केली म्हणटा आतां तुमकां एक गजाल सांगता हे डिबेटी नगरींतले आसले रोमींतले आसले कन्नड स्क्रिप्टीचे आसले मलयाळम स्क्रिप्टीचे तर तेमी कितें केलें तांणी ती डिबेट घडोवन हाडली आमकां कोणाक रोमींतल्यान कोणाक वास लागूंक दिवंक ना जे कोण पळय नगरीचे वाटेन आसले रोमींतले जे कोण कन्नडांतले नगरीचे वाटेन आसले आसा तसले आहा तांकां घेवन 4 वण्टी मदें एक तेमी डिबेट केली आनी ताचो रेकॉर्ड तेमी काडलो आनी साहित्य अकादमीन धाडलो चोय अजून नगरी जाय म्हणटा they say that only Nagari is the official script of कोंकणी बाकीच्या कोणाक खबर ना मागीर पळय रिपोर्ट भायर सरता तेन्ना सगळे चोयता येता मरे तेमी सांगूंक जाय जाल्यार सगळ्यांक बाबा सगळे येया आमी वी आर डिस्कसींग वी आर डिसायडींग ऑन दीस इश्यू कोणाक काय सांगना चोरया कित्याक केलें डिबेट मागलेली कोणे एरिक वजारेन ताका जमोंक ना Kennedy, don't you think तुगे आतां क्वेश्चन आहे तुमगे ओपिनियन आहे तुम्ही ते अटेंड कित्याक जायनाय ऑन 26 आनी तुमचे व्ह्यूज कित्याक दवरनाय That is a possibility, but I don't know how they function, whether they will allow us to take this thing. That's a process. Well, that will be a better no face to face. Yeah, but त्यांचे संधी आहा ते पळयता आमी हेज्या पयले खूब संधी आसल्यो तेमी केन्ना येवपाचो मिटोवपाचो प्रश्न करूंक तुमी तापयला ना हांव कितें म्हणटा आमी थंय वयच्या परस लेट देम कम वी आर रेडी टू सिट एंड डिस्कस मोजून येयला ताणें पूल बांदूंक जाय आमकां पळय वी आर रेडी फॉर डिस्कशन जालें काय तुमकां आमंत्रण दिलें तुमी वयतले कित्याक आमंत्रण आमकां दिल जाल्यार वयतले आतां दिल जाल्यार दिला वयतले आमी पण तुम्ही जे पार्ट कशें जाता तेमी चोवपाचें तुम्ही जसं पार्ट